नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनान गोंयांत आनीक दोग सोंपले। एकलो काणकोणचो 49 वर्सांचो, दुसरो चिखलेचो 80 वर्सांचो। बळींचो आंकडो 14चेर 48 वरांत 5 गेले। हुस्कोखोर आतां भौशीक सुवाती बसींनी फ्युमिंग। कोरोना दुयेंतीच्या डिस्चार्ज पॉलिसीचेर प्रस्नचिन्ह। असिम्प्टोमॅटिक कोरोना दुयेंतीक टेस्ट करिनासतना सोडटात। सरकार म्हणटात नेमा प्रमाण, विरोधक म्हणटात जाय तसो अर्थ लावन चल्ला कारभार। आदींच जर्जर अर्थवेवस्थेंत कोविड संकटांत येणावळ 50% मायज पडली। पयल्या क्वॉर्टरांत नित्याचो गाडो धुकलूक 800 कोटी रीण। बजेट एक्झिक्युशन अर्ध्यार, खासा रिपोर्ट। लॉकडावन दोना उपरांतचे लॉकडावन खरेंच लॉकडावन आशिल्ले काय दुबाव। लॉकडावन दोनांतूच सुरू करपाची कोविड सेंटरां नाशिल्ल्यान कोविड इस्पितळांचेर ताण, दोतोर एडवीन उलयलो। IITक 70तली बरी पिकावळीची जमीन नाका। SEZची पडीक जमीन दियात। मुख्यमंत्र्यान भूमिका स्पश्ट करची, काँग्रेसीची मागणी। आनी बॉलिवूडांत कोरोना। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या तांची धूव। बॉलिवूड एक्टर अनुपम खेराची आवय, भाव टीव्ही एक्टर राजू खेराक कोरोना। अनुपम खेर नेगेटिव्ह। कोरोनान आनीक दोग सोंपले। एकलो काणकोणचो 49 वर्सांचो लिम्फोमा दुयेंती, दुसरो चिखलेचो 80 वर्सांचो। दोगूय कोविड हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ले। कोरोना बळींचो आंकडो 14 जालो। शेनवारा एकाच दिसा वास्कोचे 3 जाण गेल्ले। 48 वरांत 5 सोंपले। हुस्को वाडला। फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत दिसाक 100 वयर कोरोना दुयेंतींची भर पडटा। गोंयांत भौशीक सुवाती आनी बसींनी आरोग्य खातें आतां फ्युमिंग सुरू करपाचें आसा। गोंयांत कोरोनान आनीक 2 गेले। सकाळीं काणकोणचो 49 वर्सांचो पेशंट गेलो। तो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत लिम्फोमाची ट्रिटमेंट घेतालो। कोरोना बादलो म्हूण 28 जूनाक ताका कोविड हॉस्पिटलांत क्रिटिकल म्हूण एडमीट केल्लो। सकाळीं सोंपलो। दनपारां चिखलेचो 80 वर्सांच्या पेशंटान प्राण सोडलो। 48 वरांत कोरोनान 5 जाण गेले। एकूण आंकडो 14चेर। हुस्क्याची परिस्थिती। शेनवारा वास्कोचे 3 जाण गेल्ले। फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत दिसाक 100 वयर कोरोना पेशंट मेळूंक लागल्यात। पुलीस स्टेशनांनी कोरोना दुयेंती स्टाफाचो आंकडो वाडत आसा। पणजे हेडक्वॉर्टर्सांत काम करपी एकल्या स्टाफाक कोरोना बादलो। मांद्र्या कोरोनाचो पेशंट मेळ्ळा। मांद्रे गांव 2 दीस लॉकडावन। कोरगांवां हरमल वाठारांत मास्क घाली नाशिल्ल्यांचेर पुलीस एक्शन घेतात। तालांव घातल्या बद्दल हरकत ना। तालांव दिता आमी पेड करता, मास्क वापरूंक ना मान्य आसा। पूण भायल्या लोकांक काय तालांव जे गोंयांत भोंवंक येतात जावं फॉरेनर आसा तांकांय तालांव घालपाचे। मांगरार लोकांचे हाल। तांकां रियाज काद्री सारकेल्यांचो आदार। काद्री मांगरा वेल्या गरजू लोकांक नेमान भाजी दूध पावयतात तेवूय बी फुकट। अब तक के कई दिनों तक हम लोगों ने पूरे एरिया में सड़ा से लेकर के वेरना तक लॉकडाउन एरिया में हम लोगों ने राशन लोगों को बांटा है और अब भी हम लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मांगूर एरिया जो है 1.5 महीने से यहाँ पे इस एरिया को सील किया गया है कंटेनमेंट जोन बोल करके। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे सब लेबर तबके के लोग रहते हैं और हैंड टू माउथ खाने वाले लोग हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ राशन दे ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी लोगों की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट हमको आए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ लोगों की मदद करें। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक 960 हाउसेस रहते हैं यहाँ पे। 960 हाउसेस के लिए 3000 किट्स हम लोगों ने वेजिटेबल प्रोवाइड किए और दूसरी चीज़ें भी हम लोगों ने प्रोवाइड की। इसी के साथ साथ फिर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हमको आने लगे कि यहाँ पे दूध की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने रोज़ाना 500 लीटर्स हम लोग यहाँ पे दूध सप्लाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आणि भुरगे आतां हिंगा हेल्प करता आमकां, घरा टू घरा डोर टू डोर पावयता आमकां दूध सगळ्या घरांनी। आनी कोण बिजनेसमॅन आमचे वास्को थ्रू पळय आतां बिजनेसमॅन CM फंड PM फंड रिलीफ फंडाक ते पयशे दितात, ते कोणाक पावता? गव्हर्मेंटाक पावता। अशेंच आमी आतां व्हडले बिजनेसमॅन बीन आसले न्हू,
आमकां मातशें फुडें सरूंक जाय. अशें एकूच कंटेनमेंट झोन म्हूण ना, आनी एक 4-5 कंटेनमेंट झोन आनी फुडें कितले जातले ते कांयच आयडिया ना आमकां. कुंकळे आयडीसी 2 कंपन्यांनी मेळून 6 केशी मेळ्ळ्यात. सरकारान टेस्टी वाडोवच्यो म्हूण मागणी. जे वर्कर जे आसा टेस्ट केल्ले आसात ते थोडे बाकीचे वर्कर तांकां पळोवन धांवतात. त्या खातीर तांकां ट्रेस करपाक तांकां धरून हाडून टेस्ट करची पडटा. तशेंच आतां ते वर्कराची रिपोर्टूय बेगीन येनात. आतां कितलेशे पेंडींग आसा. सद्या 15 केसीस ऑन तुगेले हाजे दिसता खऱ्यो, पण म्हाका दिसता आनीकूय 15 केसीस पेंडींग आसतल्यो. क्योंकि एक तुगेले फॅक्ट्रीन 200-300 लेबर असतात. त्या खातीर हेंगेले आतां टेस्टींग फास्ट जावपा जाय. नाजाल्यार ह्यो सद्या तरी ह्यो 2 कंपनी बंद करूंक जाय. आनी जर मुखार जर अश्योच वाडत रावल्यो जाल्यार हो आयडीसी इतलो फास्ट कंटेनमेंट झोन करचो पडटलो. सद्या प्रेजेंट केसीस 16 आसा. भितरले 3 जाण आमगेले फुलवड्यासून एक रेंटन रुबानसून कलेक्ट केल्ले आसा. तशेंच सावरकट्यार आसा, केडीकट्यान आसा. मेन प्रॉब्लेम जाता हे आयडीसी वर्कर जे आसा ते फुल्ल कुंकळे वाठारांतल्या भाड्याच्या रुमांनी आसा आनी तांकां ट्रेस करपाकूय व्हेरी डिफिकल्ट जाता. बेतकी खांडोळा वॉर्ड नंबर 5 मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर केला. कोरोना दुयेंसांतल्यान बरे जाल्ल्यांनी प्लाझ्मा डोनेशनाक मुखार येवचे म्हूण सरकाराचो उलो. प्लाझ्मा थेरपी खातीर जीएमसीत प्लाझ्मा बँक लॉन्च जाता. ऑफेरेसीस मशीन बसयला. कोविड-19 दुयेंतींक प्लाझ्मा थेरपी वरवीं साल्वार करूंक प्लाझ्मा दान गरजेचें. सेफ्टी प्रोटोकॉला प्रमाण प्लाझ्मा दानाची प्रक्रिया जातली म्हूण आरोग्य खात्यान सांगलां. भौशीक सुवातींनी आनी बसींनी सॅनिटायझेशना खातीर आतां फ्युमींग सुरू जावपाचें आसा. कोरोना पातळटा पळयल्यार ही सद्या काळाची गरज म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना दुयेंतीचे डिस्चार्ज पॉलिसीचेर प्रस्नचिन्ह. असिम्प्टोमॅटीक कोरोना दुयेंतींक कसलीच लक्षणां दिसना जाल्यार 10 दिसांनी टेस्ट करिनासतना सोडटात. सुप्रीम कोर्टान थारायल्ली डिस्चार्ज पॉलिसी गोंय वापरता म्हणून सरकार सांगता. फाटल्या 15 दिसाक 50 ते 100 पेशंट डिस्चार्ज जातात. विरोधकांक दाट दुबाव. कोर्टाच्या गायडलायनीचो जाय तसो अर्थ काडून खंय कारभार चल्ला. ही पळयात सुप्रीम कोर्टाचे आदेशा उपरांत कोविड दुयेंतींक डिस्चार्ज दिवपा खातीर थारायल्ली गायडलायन. कोरोनाची लक्षणां नाशिल्ल्या हलकी लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतींची भलायकी हालूं ना जाल्यार तांकां 10 दिसां उपरांत तांची टेस्ट करिनासतना तांकां घरा धाडूंक मेळटा. चड दीस कोरोनाची लक्षणां वचना आनी ऑक्सिजन थेरपी चालूच दवरची पडटा जाल्यार अशा दुयेंतींक लक्षणां वच मेरेन आनी ऑक्सिजन थेरपी बगर 3 दीस स्टेबल उरसर दवरपाचें आनी मागीर टेस्ट करिनासतना डिस्चार्ज दिवपाचो. सामकेच क्रिटिकल आसा तांकां मात डिस्चार्जा वेळार टेस्ट करप सक्तीचें. मात सगळ्या केशींनी दुयेंतींनी डिस्चार्जा उपरांत 7 दीस होम क्वॉरंटायन रावकूच जाय. फाटली सुमार 15 मायज जाले दिसाक 50 ते 100 दुयेंती रिकवर जाल्या म्हूण मेडिकल बुलेटिनां दाखयतात ते हेच गायडलायनीच्या आदाराचेर. फोंडेच्या चडशा पुलिसांकूय टेस्ट करिनासतना डिस्चार्ज केल्यात. हे पुलिसांनीच प्रुडंटाक सांगलां. केंद्राची डिस्चार्ज पॉलिसी वापरता म्हूण आरोग्य सचिव हे पयलीं मिडिया कडेन उलयल्या. The policy says after clinical recovery and after the patient is tested negative once by RT-PCR. This is in the case of patients who were at some point severe, who were serious. In the case of all other patients, and what is extremely relevant to us is asymptomatic patients. Asymptomatic patients, mildly symptomatic patients, the Honorable Supreme Court has stipulated that the discharge policy should be in line with what the ministry proposes, which is that if for 10 consecutive days if a person is asymptomatic, person is exhibiting no signs of COVID symptoms, then the person without any test should be declared cured and should be told to move on 7 days of home isolation, 7 days of home quarantine you can call it. So this is what the policy of the Ministry of Health and Family Welfare is, dated 8th of May, and as the Supreme Court order has come now, it becomes binding on all the states. हे पद्दतीचेर विरोधी आमदारांक दुबाव. रोहन आनी विजयाचे ट्वीट करून सरकाराक प्रश्नचिन्ह. एक्टिव्ह केसींचो नंबर देवूंक टेस्टी करिनासतना दुयेंतींक घरा धाडटा म्हूण रोहनाचो आरोप. विजय म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायनीचो आपल्याक जाय तसो अर्थ लावन सरकाराचो कारभार चल्ला. टेस्ट करिनासतनाच कितले अशे लोकांक डिस्चार्ज केले आनी डिस्चार्ज करतकच ते खंय वतात, तांकां कोण फॉलो करता? हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन ते आज तांचे केस लोड वाडला टेस्टिंगा खातीर आनी मॅनेजमेंट ऑफ एक्टिव्ह केसीसा खातीर. तांचे कडेन ती कॅपासिटी आहा, तांचे कडेन ते मॅन पावर आसा, हे सगळे प्रश्न येतात.
आनी म्हाका दिसता एक व्हाईट पेपर सरकारान 48 आवर्सान दिवपाक जाय. अश्यो कितले लोकांक तुमी डिस्चार्ज केले क्युअर्ड म्हणून विदाउट टेस्टिंग, हें चड गरजेचें. कित्याक जे फिगर्स बरे दिसपा खातीर फजिंग ऑफ फिगर्स म्हणटा तें सरकार चालूच दवरलेलें आहा. is clearly heading, Goa is clearly heading towards a COVID disaster. Who made Goa unsafe? हे म्हाका फक्त दिसता की गोंय एक गोंयचो फुडार आहा हो सारको बरो ना. And it is solely because of the disastrous leadership, the mismanagement and the misplaced priorities of the present government. Bureau Report Prudent. आधीच जर्जर जाल्ले गोंयचे अर्थवेवस्थेची कोविडाच्या संकटांत येणावळ 50% मायज पडल्या. येरादारी खात्याची 3 म्हयन्याची येणावळ 40% सकयल. GST कलेक्शन क्वार्टरली टार्गेटाचे फक्त 26%, रजिस्ट्रेशनाची 55% उणे. चालू अर्थीक वर्स अर्धे बजेट कापून चलोवपाची सरकाराचेर पाळी. पयल्याच क्वार्टरांत सरकाराचो नित्याचो गाडो धुकलूंक 800 कोटी रीण. खासा रिपोर्ट. कोविड-19च्या लॉकडाऊनात गोयची अर्थव्यवस्थाच क्वारंटीन जाल्या. इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या रिपोर्टा प्रमाण GDPच्या पावण्यार कोविडाचो सगळ्यांत चड फटको गोंयाक बसता, उपरांत गुजरात. गोयचो GDP सादारण 14.5% पडपाची शक्यताय. आधीच मायनिंग बंदीन 20% पडलो, आता आनीक 15%. टुरिझमा सयत सगळेच उद्योग धंदे वेवसाय थंड. रियल इस्टेट थंड जाल्ल्यान जमनीची रजिस्ट्रेशनां पडल्यात. लोक गाडी घोडे घेवपाचे प्लानूय कोल्ड स्टोरेजीन. ताचो प्रचंड परिणाम गोयचे टॅक्स आनी नॉन टॅक्स येणावळीचेर जाला. टार्गेटा प्रमाण GST 3 म्हयन्यांत 1050 कोटी येवंक जाय. आयलो 275 कोटी. 3 म्हयन्यांच्या क्वार्टरली टार्गेटा परस 74% उणे. रजिस्ट्रेशन खात्याची क्वार्टरली येणावळ गेल्या वर्सा परस 55% कमी. येरादारी खात्याची टॅक्स चार्जीस फीची येणावळ 60% पडल्या. येरादारी खात्याची अंदूचे एप्रिलांतली येणावळ गेल्या एप्रिलाच्या तुलनेत 10%च. सगळे कसिनो मेळून वर्साक 300 कोटी मायज वर्सुकी फी भरताले. कसिनो बंद आशिल्ल्यान कसिनोची येणावळ ह्या क्वार्टरांत आयली ना. केंद्र सरकार शेअर इन सेंट्रल टॅक्स 250 कोटी बदला 160 कोटीच धाडटा. 7 म्हयन्यांची 1000 कोटी मायज GST लुकसाण भरपाय आडकल्या. नित्याचो खर्च धुकलूंक सरकार काडटा आत्र्या पयऱ्यान रिणां. एप्रिल जुलय आज मेरेन RBI बॉन्ड विकूंक 800 कोटींची रिणां. केंद्रांतल्यान कराचो परतावो थारिल्ले परस 40% उणोच. GST लुकसाण भरपाय केंद्राक राज्यांक कायद्या प्रमाण दिवप चुकना. 1000 मायज कोटी GST भरपाय येतलीच, मात येता तेन्ना. ओडून ताणून सरकाराची म्हयन्याची येणावळ बजेट टार्गेटाचे 50 ते 60% मेरेन तेंकता. सध्या कंत्राटदार आनी बाकीच्या कामांची 1200 कोटींची मायज बिलां पेंडींग आसात. परिस्थिती पळयल्यार मायनिंग आनी टुरिझमा शिवाय सुटका ना. मात अनलॉक सुरू जावन कोल मायनिंग सुरू जालें तरी हेर मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टांत तशेंच मोदी सरकाराचे सायलन्स मोठें प्रस्नचिन्ह जालां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. 70ंतली बरी पिकावळीची जमीन IITक वापरचे परस परत घेतिल्ली SEZची पडीक जमीन वापरात म्हूण काँग्रेसीचो सरकाराक सल्लो. ह्या इश्यूचेर आवाज काडटात म्हूण ज्यांच्यो ट्रान्स्फरी मारल्यात त्यो रद्द करात, ना जाल्यार लोक वगी रावचो ना म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीशाची शिटकावणी. हाचेर खंय मुख्यमंत्र्यान भुमिका स्पश्ट करची. ही जो IIT प्रोजेक्ट 70 तालुकांक तुमी लोकांचेर लादोवपाक सोदता, थंय स्थानीक लोकांचोय विरोध आसा, गोंयचे खुबशे लोकांचोय विरोध आसा. तो प्रोजेक्ट थंय न करता जी SEZक अलॉट केल्ली जी जमीन आसा ती बॅरन आसा, पडीत जमीन आसा, त्या जमनीचो वापर करात आनी हो प्रोजेक्ट थंय शिफ्ट करात. सो सगळे जे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे 2 लाखां वयर झाडां एक क्रिमिनल एक्ट जातली, ती कातरप म्हळ्यार शेती पेड्ड्यार जातली, पडीक जी बरी सुपीक जमीन आसा ती पेड्ड्यार जातली. सो हेजे सगळ्यांचे सोल्युशन एकूच की हो प्रोजेक्ट SEZ जमनीचेर शिफ्ट करचो. उद्योग मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तुमी थंय दादागिरी करून पुलिसांचो वापर करून आनीक लोकांक ट्रान्सफर करून त्यांचो छळ करनाकात. हें सामकें सपना खंयच्याच सरकाराक.
तेन्ना ज्यो कोणाक तुमी ट्रान्सफर केल्ली आसात, थंय एक दिव्यांग बायल आसा तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा, जिका लोकांचो पूर्ण सपोर्ट आसा. सो त्यो ट्रान्सफरी इमिजिएटली तुमी कॅन्सल करात, नाल्यार लोकांच्या उद्रेकाक तुमकां तोंड दिवपाक पडटलें. मुख्यमंत्री हो ओगी रावन एक भग्याची भुमिका घेवपाक शकना. ताणें ठामपणे आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. जे लोकांची सतवणूक चल्ल्या पुलिसांक वापरून दादागिरी करून तेजेर तुजेले स्पश्टीकरण येवपाक जाय आनी IIT प्रोजेक्टा बद्दलय स्पश्टीकरण येवपाक लोकांक कळपाक जाय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची हाचेर भुमिका कितें आसती. बॉलिवूडाकूय कोरोना बादलो. महानायक अमिताभ बच्चन पॉझिटिव्ह. ताणेंच स्वता आदीं ट्वीट केलें. उपरांत पूत अभिषेक, सून ऐश्वर्या, तांची धूव आराध्याय कोरोना दुयेंती म्हूण कळ्ळी. अमिताभ अभिषेकाक मुंबय नानावती हॉस्पिटलांत एडमीट केल्यात. तेवटेन बॉलिवूड एक्टर अनुपम खेराची आवय, भाव TV एक्टर राजू खेर कोरोना पॉझिटिव्ह. अनुपम खेर मात नेगेटिव्ह. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. लॉकडावन दोना उपरांतचे लॉकडावन खरेंच लॉकडावन आशिल्ले काय म्हूण कोवीड हॉस्पिटलाचो मुखेल दोतोर एडविनाक दुबाव. लॉकडावन दोनांतूच कोवीड केअर सेंटरां सुरू करपाचीं तशें करूं नाशिल्ल्यान ESI कोवीड हॉस्पिटलाचेर ताण वाडलो. दोतोरांनूच सरकाराच्या कोवीड मॅनेजमेंटाची चीरफाड केल्या. असिम्प्टोमॅटीक दुयेंती कोवीड हॉस्पिटलांत पावंक जायनात, तांकां खंय केअर सेंटरांनीच दवरूंक जाय. ताची पुराय मुलाखत प्रुडंटाचेर. That the lockdown had opened because through the guts people had found out how to come in and get out, how to come in and get out, and they were already showing this on television. So I don't know what type of lockdown was there after lockdown 2. The lockdown 2, the CM himself is to get ashamed to look at those scenes on Prudent Media. And he would feel, okay, tomorrow morning what should I say? But we missed a trick here. Probably in that lockdown 2, we should have opened up all these community care centers and started these fantastic hospitals for asymptomatics. And thereby the burden on the main ESI hospital would not be there. Yeah. We had increased our 100-bedded hospital from 100 to 220, and it was a big load to take. Our problem is only going to be the asymptomatics. The asymptomatics should not land up in the hospital. The asymptomatics should be well, WELL, well looked after in community care centers, in and COVID care. And at home when possible. At home, you can be looked after, I can be looked after. But people from slum areas cannot be trusted at home. काले जांबळेकोडांत सरकारी जमीन लोकांनी बळकायल्या. चिऱ्यांच्यो वण्टी काडून पत्रे चडयले. चाळयो उब्यो जावंक लागल्यो. पंचायत लायट उदकाक परमिशन दिना, मात तांकां हेल्था कडच्यान मेळटा. सरकारान जमीन राखची, एक्शन घेवची म्हणून सरपंच मागता. ताणें विशय वीज मंत्री काब्राला कडेन व्हेलो. तो खंय लायटीच्या कनेक्शनाची आदीं चवकशी करतलो. काले जांबळेकोडांत ही सरकारी जमीन. थंय अशे पद्दतीन घरां उबी जावंक लागल्यात. चाळी उब्यो जातात. काल्याचो सरपंच म्हणटा पंचायत लायट उदकाक आयिल्ले अर्ज भायर मारता. मागीर ते हेल्था कडेन वचून परमिशनां घेतात. सरकाराक जमीन नाका काय म्हूण प्रश्न. पंचायतीन मार्चांत उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार ही गजाल घाल्ली. मामलेदार BDOकूय सांगून जाले, मात कोणूच जागमाग करिना. हेल्थ डिपार्टमेंट कितें म्हणटा 9 फूट एक अंतर्गत तेणी म्हाका ऑर्डर दिल्या. सो आपूण तेका कनेक्शन दिता. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय की ती जमीन कोणाली, तें घर कोणालें, व टायटल डॉक्युमेंट किंवा ओनरशीप डॉक्युमेंट हे कोणी पळोवपाचें. कित्याक आमचे फुड्यान जेन्ना पंचायतीक जेन्ना येता तेन्ना आमी ती रिफ्यूज करता. आमचे कडेन ते मागतात की बाबा ती आपल्या लायट दिवची म्हणून आमी रिफ्यूज करता कित्याक आमकां वी नो एवरीथींग.
सो आमी ती रिफ्यूज करता आनी आमची ते आमी रिफ्यूज केली ते लेटर व्हरून हेल्था दिता आनी हेल्थ ग्राउंडाची ते लायट घेवपाक पळयता. म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. हेजें कारण इतलेंच की लायट उदक मेळ्ळें म्हणटकीर ते म्हणटा आमी ते जमनीचे भाटकार. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची जमीन जर सेफगार्ड करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान कन्सर्न ऑथॉरिटीनीच करपाक जाय. थंयच्या एक्टिविस्टान हो विशय लावन धरला. 20 जूनाक ताणें पंचायत मामलेदार BDO कंप्लेंट केल्या. लोक खंय जागे आडावन घरां बांदीत सुटल्यात. ही फुल्ली गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी हांगा इल्लिगल घरां बांदल्या. हांगा घर बांदला व्हडलें कंस्ट्रक्शन बांदलां आनी कंस्ट्रक्शन अजुनूय चलता. हांवें हांगा कंप्लेन केली, पंचायती केली, मामलेदारा केली, BDO केली, डेप्युटी कलेक्टरा केली. अजून मेरेन तेजेर कांय एक्शन जाली ना. आनी ताका हांगा हेल्थाच्या अंडर लायटूय दिल्या आनी फुल्ली गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी हांगा प्रॉपर्टीक ताणें कंस्ट्रक्शन येदें व्हडलें कंस्ट्रक्शन केलां. अजुनी पर्यंत ताणें कोणीय ताजेर कांयच केलें ना. म्हाका हाजें आसा की हाजेर रेव्हन्यू डिपार्टमेंटान जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची. सरकारी पावण्यार हालचाल ना ती पळोवन सरपंचान कुडचडचो आमदार वीज मंत्री निलेश काब्रालाक गाठलो. काब्राल म्हणटात ताणें लायटीच्या कनेक्शनाची चवकशी करपाक लायल्या. फाल्यां ह्या गांवांत म्हाका कालूय सरपंच येवन एक कंप्लेन दिल्ली आसा की डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंट जाग्या भितर खंय तरी कनेक्शन दिलां. हांवें तेजी ऑलरेडी चीफ इंजिनियराक दिवन एक्सप्लेनेशन मागलां आनी जरी तरी असली गोश्टी जाल्यार जावपाक जायना. JRC रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे आमी सगळे हें काम करता आनी तेन्ना ऑलरेडी ते क्लियर सांगलेलें आसा की प्रॉपर्टी ओन बाय देम कांय प्रॉब्लम ना. पूण गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी कम्युनल प्रॉपर्टी विदावट NOC ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ कम्युनल ते कनेक्शन दिवपाक जायना. आतां हेजेर इन्क्वायरी हांव करता आनी सपोज जर रॉंग जाल्लें आसा ते करेक्ट करता आनी कनेक्शन जर दिल्लें आसा ते डिस्कनेक्ट करून घेतले आनी कोणें दिल्लें आसा तेजी इन्क्वायरी करतले. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. वेदांतान CSR सकयल आमोणे भौशीक कामां हातांत घेतल्यांत. पंचायत ग्राउंड रिनोवेट केला, ट्रान्सफॉर्मर बसयला, मुख्यमंत्र्याच्या हातान लोकार्पण केलें. थंयच्या महादेवाच्या देवळाक कंपाऊंड वॉल घालतात, पंचायत घराची स्टेअरकेस बांदतात, ताची बुन्यादय घाली. वेदांता 60 मेगावॅट वीज निर्मिती करता. ही अभिमानाची गजाल म्हणून मुख्यमंत्र्यान वेदांताची तोखणाय केली. सध्या आमच्या कंपनीची सुद्धा थोडीशी कंडिशन खराब आहे. खराब म्हणजे फक्त कोविड-19 असल्यामुळे मार्केट सगळं आणखी बंद असल्यामुळे तरी पण एक सगळे पंचलोक सागर कृष्णा काठीमर सरपंच सगळे म्हणजे काही करून मला करायचं सांगितलं की करूया. पण थोडंसं आम्हाला कंपाऊंड भागाला थोडासा उशीर होईल. पण ते आम्ही जे जे काम आजपर्यंत हाती घेतलेलं ते पूर्ण कंप्लीट करणार. काय तुम्हाला कोणची मदत लागते तेव्हा कंपनी ऑलवेज तुमच्यासाठी ओपन आहे. 60 मेगावॉट we should feel proud. 60 मेगावॉट लाईट आमच्या आंगणात जाता. आमच्या सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा. बाकी गोंय राज्यांत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जायना. बऱ्याच जाणांक खबरूय ना 60 मेगावॉट लायट आमी आंगणात तयार करतात. सांगपाक जाय हाची गरज आसा. म्हणटा त्या ट्रान्सफॉर्मराचे म्हणजे कोविड-19 सारख्या महामारींतल्यान वयता आसतना इकॉनॉमीक स्लोडावन आसतना सुद्दां नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर उक्तावण करप दिवप हें काम जें आसा गोंय सरकार करता. आनी त्या खातीर आमी आज आमच्या सरपंच काशीनाथ माधव हाच्या उपस्थितीत बाकी सगळ्यांच्या उपस्थितीत आमी नवीन ट्रान्सफॉर्मराच्या आमोण्या गांवा खातीर लोकार्पण केलें. लोकांक तो दिलो ही खूब व्हड गजाल आसा. चवथ लागीं येता तशी गोंयच्या चित्रशाळांनी गणपतीच्या कामाक नेट. गांवांनी चित्रशाळांनी गणपती आकार घेवंक लागले. सभापती राजेश पाटणेकार आनी युवा गोमंतक दलान दिवचलची कोरोना वॉरियर दोतोर प्राची चिपळूणकाराचो भोवमान केलो. कोरगांवां वाऱ्या सरशी उटंगारान झाड पडून गोठो काबार. गोंयभरच्यो एक खबरो. हा खरं तर एक छोटासा कौतुक सोहळा आहे आपल्या कोरोना वॉरियरचा. खरंच म्हणजे जो चांगलं काम करतो त्याच्या पाठी ईश्वराची शक्ती असते याच्यावर माझा विश्वास आहे. आणि ज्यावेळी तिची रिपोर्ट्स आले आणि ती निगेटिव्ह आली हे कळलं त्यानंतर मला खूप आनंद झाला. गोव्यातल्या शिरडातील आयुर्वेद कॉलेजामधून डिग्री घेऊन पुढच्या शिक्षणासाठी अकोला इथे गेली. 3-4 तास ड्युटी ही करावी लागते आणि त्या दिवशीचे जेवढे पेशंट असतील 80-100 तेवढे कंप्लीट झाल्यानंतरच ते काढता येतं. त्यामुळे तो अनुभव तसा कठीण होता पण खूप शिकवून गेला. आणि आजचा हा सत्कार केल्याबद्दल मला तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद मानावेसे वाटतात. कारण की जन्मभूमीत असं या कामाची नोंद घेणं, दखल घेणं माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. भुरग्या वयार
तेंच्या आई बाबांचो सपोर्ट ताका आसलेलो आनी तेंचे बी जितके तांकां थँक्यू म्हणून तितकेच कमी. तांकां खूब रिस्पेक्ट अशें हांव म्हणटा. आनी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी आज अशी मेळ्ळी की आमच्या सारके एक यूथ अशें फुडें येवन आमकां तेणी मोटिवेट केल्लें आहा. सो आयज आमी तेजो एक बारीकसो भोवमान केल्लो आसा. सो म्हाका खूब प्रावड असो दिसता. आनी युवा गोमंतक दलाचे तर्फे आमी तेजो आयज एक बारीकसो भोवमान केल्लो आसा. आनी हांव अशें म्हणटा की तेज्या जे ते म्हाजे कडेन आयज तेणी डिस्कशन कितें केलें बारीकशें जें हांवें ताका कितें विचारलें जें म्हाका विचारपाचें आसलें त्या हितूनसून अशें म्हाका दिसता की आजुनूय लोकांची आमची मेंटेलिटी आसा ती खुबूच नेगेटीव आसा आनी ती पॉझिटीव करपाक आमच्या असल्या युथांची आमकां खूब गरज आसा. जवळ जवळ 1-2 वर्सां जातले बरें 3-4 पिळ्यापर्यंत ते आसात आनी त्या वेळार तो आत्मा शिरकान आसलो तो बऱ्यापैकी एक नामवंत असो कलाकार आसलो तो. सगळे दिसले गणपती कळणे गणपती सुद्दां आनी जी चित्रां आसली हालतली चित्रां सुद्दां तो आसलो अशें त्या वेळेच्या वेळार. आनी अशें करून तो सुद्दां एक बऱ्यापैकी असो कलाकार आसलो. त्याच्या नंतर तेचो झील जालो ते बी सगळे आज पासून तिसांची सुरवाती शाळा आसा ती आज ताका ती शाळा संदीप शेळकारान सांबाळली कडेन आसा. त्या वेळेच्या काळात की ते आत्माकार विठू शेळकर यांच्या वेळार ते फक्त आपली कला म्हणून बघितले एक व्यवसाय म्हणून बघित नसले. आज काय झालं आज प्रत्येक जण असा तर आज हे गणपती चित्रशाळेचा आज व्यवसाय म्हणून बघली जाता असा. तर त्यावेळेस असे बघित नसले की कोणी काहीतरी दिले ते पैसे ते तितकेच घेत असे त्या एका गणपतीचे अमूक 400-500 असे काय सांगत नसले. आणि अशे तरेची आज जी शाळाची परंपरा आसा ती आज ह्या संदीपान सुद्धा ती चालू ठेवली कडेन आसा. आणि तेका सुद्धा थोडीशे पान आमी सुद्धा मदत करता. देवळा कडेन कोरगांव आयज ही भेंडीपडान आमच्या गोट्याचं नुकसाण जाल्लें आसा आनी तेतून 10 गोरवां आहात आमची 7-8 म्हशी आहात गोरवां आहात पाडे आहात तांकां आज ओडून भायर काडलेली आसात. आनी हो भेंडयेवालो आहा ताका पयलीं भेंडी मार म्हूण सांगलेली ताका आमी शिटकायल्लो तरी पण तेणी आपला ता खरा करून तशीच दवरली आनी आज तो वजन जाल्या कारणान ती गोट्यार गोटो कंप्लीट उद्ध्वस्त जाल्लो आसा. त्या वक्तार म्हाजी मागणी आसा की आमचो गोटो तेणी वयर उबो करून दिवपाचो. काय इन्शुरन्स मेळटा जावं काय मेळटा तेणी सगळा खावचा आमकां आमच्या गोट्याक ह्या जावं गोटो उबो जाल्लो जावं ही म्हाजी विनंती आसा. कितल्यांक सुमार पडले काका? सकाळी 6:30 सुमार 6:15-6:30 असो तो टायमिंगाक पडले. ओके. ह्यो खबरो इतल्यान हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.